आता घेऊया राज्यातल्या हवामान आणि पावसाचा नियाळ। अरबी दर्यान तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून बायजॉय चक्रीवादळ तयार जाला। राज्यात नेटाचे वारे व्हांवतले, वाऱ्या सयत पावसाच्यो दडको पडटल्यो। मात मॉन्सूना विशीं कसलोच नवो अदमास हवामान खात्यान उक्तावंक ना। मॉन्सून 4 जून मेरेन केरळांत दाखल जाता, ते उपरांत 7 जून मेरेन तो गोंयांत पावता। अनुमात 7 जून आयलो तरी मॉन्सून केरळांतूच दाखल जावंक ना। हाका लागून मॉन्सून गोंयांत पावपाक कळाव जातलो। हवामान खात्या वतीन मॉन्सूनाची स्थिती तशेंच एकंदर हवामाना विशीं दर दिसा वार्तापत्रां जारी जायत आसा। मॉन्सून गोंयांत पावपा विशींच्या तारखेचो मात हातूंत उल्लेख ना। हवामानांत जावपी बदलाक लागून मॉन्सूनाचे गतीचेर परिणाम जाता। अरबी दर्यान तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून मॉन्सून गोंयांत पावपाचेर परिणाम जावप शक्य आसा, अशें हवामान खात्याचे वैज्ञानीक डॉ. राजश्री हिणें सांगलें।